नमस्कार योगार अपर्णा बडिगर प्रुडेंट खबरों दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। कर्नाटकात म्हादयचें उदक व्हेलां म्हूण गोंयची सुप्रीम कोर्टान फोटो पुराव्या सयत अवमान याचिका। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा बीजेपीचे कारस्थान, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट म्हणटा मंत्र्याक काढात। गोय सरकार लोकायुक्ताक जाय तशें सहकार्य करना। गोयचे लोकायुक्त कायद्यान खूब बदल जावपाची गरज। लोकायुक्ताक प्रॉसिक्युशनाचो अधिकार जाय। लोकायुक्त मिश्रा एक्सक्लुसिव्ह। हडफड्या कन्स्ट्रक्शन लायसनाच्या केशीन लोकायुक्ताचो अनफिट मिनिस्टर रिमार्क मायकलाक कोत्र। अनफिट म्हणपी लोकायुक्त कोण? इशू भायर मारपाची मायकलाची तयारी। भंडारीचे नायक आडनावा उपरांत भायल्यांनी गोयच्या क्रिस्तावांची नांवां आडनावां उखलूंक केली सुरू। जमनी, घरां, स्किमी, नोकऱ्यो उखलपाचो प्रकार सरकाराचो कांयच कंट्रोल ना। पंदरा ऑक्टोबरा सावन सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स उक्ते करपाची तयारी। INB मंत्रालयान SOP जारी। 50% सिटींग कॅपॅसिटी, असिम्पटॉमॅटिकांक एंट्री, मास्क सक्ती। मेळावले IITचे जमीन डिमार्केशनाची फायल गुळेली पंचायतीन केली रिजेक्ट। लोकांचो रंग पळोवन फायल सध्या कडेक। आमदार सरकार म्हणटा IIT जातलीच। आनी रेंज ना म्हूण घराच्या छप्परार मायनीर पोरसांनी ऑनलायन शिक्षणाक गांवच्या भुरग्यांक धकचपाटे। मोल्या सांगोड गांवच्या भुरग्यांचेर खासा रिपोर्ट। कोर्टाचे आदेश मोडून कर्नाटकात म्हादयचें उदक व्हेलां म्हूण गोंयान मंगळारा सुप्रीम कोर्टान फोटो व्हिज्युअल पुराव्या सयत अवमान याचिका घाली। मुख्यमंत्र्यान जाहीर केले। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा बीजेपीचे गोंयान उदकाक पातीशीर करपाचें कारस्थान। गोवा फॉरवर्डाची मुख्यमंत्र्याक नोव्हेंबर मेरेन डेडलायन। म्हादयचे WRD मंत्री फेल, ताका पयलीं देंवोवचो म्हूण प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट मागता। म्हादयचेर कर्नाटकान केल्ल्या बेकायदेशीर दादागिरी आड गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका घाली। गोयच्या हक्का खातीर ही याचिका घाल्या म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान म्हायती दिली। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा मोदीन स्क्रिप्ट बरयल्या तशें बीजेपीचे नाटक चल्ला। विजयाची म्हादयचेर मुख्यमंत्र्याक नोव्हेंबर मेरेन डेडलायन। तुजो मंत्री एक दीस दिल्ली वचून आज घेतला तो, आनी तोच मंत्री आशिल्लो तेन्नाय। त्या मंत्र्याक आतां प्रमोट करा, मुख्यमंत्री करा मरे। ताणें तर 2 पॅराग्राफ डिलीट केल्ले आनी तो तर इतलो बरो, जाल्यार ताका आतां प्रमोट करा। कित्याक करना? कित्याक तुमी सुपारी घेतल्या गोंयक न्हिदोवपाची, आनी ती वयल्यान तुमकां सांगिल्ली आहा, डायरेक्टिव्ह दिल्या वयल्या हाय कमांडान की अशें अशें करपाचें म्हणून। तो बरें करतलो तुजे परस। एक गोंयचो मुख्यमंत्री कंटेम्प्ट पिटिशन घालचे पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सान हें सांगता म्हळ्यार कितें? दिस इज एक्झॅक्टली कर्नाटकाज डिफेन्स इन द कंटेम्प्ट पिटिशन मरे। So the chief minister of Goa is acting like a advocate for save करपाक न्ही पळय। The onus is on the chief minister. आमी कितें करतले आतां? आमी बोवाळ मारतले न्ही? आमी कर्नाटकाचे विरुद्ध कितें करूंक जाय तें करूं येता। आमी सरकारान ना न्ही रे। हांव म्हजो चार्ज आहा की गोंयची बीजेपी उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक मारूंक सोदता। हो म्हजो चार्ज। प्रूफ करा मरे, प्रूफ मी रॉंग। तुमचं सरकार थंय आहा, तुम्ही प्रधानमंत्र्याक हांगा गोंयच्यान डिक्लेअर केल्लो प्रधानमंत्री जावचो म्हणून सगळे याद करा मरे ताका आनी साल्वार करा आतां। मुख्यमंत्री सिरियस ना। काँग्रेसी वेळार म्हादयचो घात करपी WRD मंत्री आतांय तेच खातें सांबाळटा। फिलीप नेरीक पयलीं काडात म्हूण प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाची मागणी। Supreme Court is neutral. That is why they had directed the Karnataka government to seal the canal. But Karnataka government looks like above the Supreme Court. So they are openly defying it and they don't care for it. आणि गोयच्या सरकारान हो इशू आमकां कॉम्प्रोमायज केलो नाका। गोयच्या सरकारान गोयचो इंट्रस्ट राखून दवरपाक जाय। पयलीं एक लेटर बरयल्लें येडियुरप्पाक, BJP तेन्ना तो प्रेसिडेंट आसतना, की तुमी वी आर रेडी फॉर शेअरिंग म्हणून। डायवर्ट म्हणून ना, पण रेडी फॉर शेअरिंग। वेन वी आर सेइंग दॅट वी आर रेडी फॉर शेअरिंग, कितले TMC वॉटर
म्हादयचे एवरीडे डायवर्ट जातलें हें कोण थंय वचून कॅल्क्युलेट करतलो. सो तें कॅल्क्युलेट करतलो कोण डेली बसून. ते ओपनली ते डिफाय करतात ते आनी दे वील फॉलो द स्टॅटिस्टिक्स गिवन बाय वॉटर रिसोर्स ट्रायब्युनल. सो वॉटर रिसोर्स ट्रायब्युनल ऑल्सो हॅज फेल्ड इन दीस इश्यू. लॉकडावन पिरियडाक तांणी ऑलरेडी केलें काम. वेर वी वर एबल टू मॉनिटर, वी कॅनॉट मॉनिटर. वी एक्सपेक्ट द गोवा गव्हर्मेंट टू टेक सिरियस नोट. जाल्यार व्हडलें आंदोलन इवन डिफायंग द पॅन्डेमीक ते करचेंच पडटलें. इवन कोर्टींग अरेस्ट बी सगळें करचेंच पडटलें. सो यू आर नॉट एट ऑल सिरियस अबाउट म्हादय. तूं पयलीं नाशिल्लो, तूं आतांय ना. तूं फक्त प्रेसा फुड्यान येता आनी आपूण सिरियस आसा इतलेंच सांगता. तुजे कडेन तें काम जायना. तूं इनइफेक्टीव आसा अशें आमकां म्हणपाचें आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तूं प्रूव कर जें आमकां डावट आसा. फर्स्ट तूं सॅक कर WRD मिनिस्टर फिलीप नॅरी. तूं ताका सॅक करचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकार लोकायुक्ताक जाय तशें सहकार्य करना. लोकायुक्ताक जाय ती यंत्रणाच दिल्ली ना. गोंयच्या लोकायुक्त कायद्यान खूब बदल जावपाची गरज आसा अशें मत निवृत्त जाल्ले लोकायुक्त PK मिश्रान प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतीन उक्तायला. गोंयच्या लोकायुक्ताक केस चलोवपाचो अधिकार ना. गोंयचो लोकायुक्त कायदो कर्नाटकाच्या कायद्या वयल्यान तयार केला. मात कर्नाटकाच्या कायद्यान लोकायुक्ताक प्रॉसिक्युशनाचो अधिकार आसा हेवूय ताणें सांगलें. You have said about the Goa Lokayukt Act is a toothless act. It lacks powers. Why do you say so? The main defect is relating to power of the Lokayukta to prosecute. If you actually compare the Karnataka Act or the Kerala Act, on the basis of which primarily Goa Act was also modeled, there the Lokayukta itself has been given the power of prosecuting. Here, if at all prosecution has to be done, it has to be done by some other prosecuting agency like SCB or like officer in charge of a police station. But Lokayukta has not been given that power. So that is one amendment which should have been there, which should be there. And then there should be power to implement the order of Lokayukta. You see, under the Karnataka Act and the Kerala Act, there is a provision for starting a contempt proceeding. Here, under the Lokayukta Act, there is no such power given. What has been Goa government's attitude towards the office of Lokayukta? It is most non-cooperative. It is most non-cooperative, to use very mild words. It is very non-cooperative. I tell you, the government has got a power to make a reference to Lokayukta under section 9 of the Act. They can make a reference. So even they had made the references in 3-4 cases. In even those matters which government themselves had referred, they were not taking any subsequent step by way of appointing a nodal officer to look after the case, what should be done, etc. In spite of my request. What about the support system to the office of Lokayukta in terms of investigation? Is it enough? And if not, what more needs to be done? Support system, actually, the less said, the better. So far as institution of Lokayukta is concerned, from the very beginning, almost till the end, there are 4 police personnel. 2 of them are constables, 2 of them are head constables. They were a part of the investigating staff. Then there were 2 clerical staff. They were appointed through some contract agency. They were not regular clerks appointed by in the office of the Lokayukta. Then there was a court officer, a retired person as a court officer, a retired person as a register of the institution. Then there was a secretary who is still continuing as a secretary. He is also a retired person and he is also secretary of or some in charge of some other departments. लोकायुक्तान हडफड्या कन्स्ट्रक्शन लायसन केशीन मारिल्लो अनफिट मिनिस्टर रिमार्क तेन्नाचो NGPDA चेअरमॅन आमदार मंत्री मायकलाक कोत्रो गेला. मायकल म्हणटा लोकायुक्तान दबावा सकयल रिपोर्ट करून मुख्यमंत्र्याक धाडला. कागाळ वेगळीच आणि लोकायुक्ताचो रिपोर्ट भलतोच. अनफिट मिनिस्टर म्हणपी लोकायुक्त कोण? मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन खंय इश्यूज भायर मारूंक लायतलो. It is not a fraud. It is a technical error. Letter inverted is inverted.
It may have two numbers. It is a mistake. We are all humans. We make mistakes. How can the chairman be responsible for it? सरकारान चिंतचे पडटले सारके लोकायुक्त अपॉइंट करता म्हणजे दे हॅव टू बी साऊंड. आता ते रोडाक जो तर कोण हायकोर्टान वयता आनी हायकोर्टान जो तर केस डिस्पोज करता आनी ते लोक मागीर लोकायुक्तान वयता, लोकायुक्त आमकां सांगता नॉट फिट टू बी मिनिस्टर. जो तर आमी इलेक्टेड representative are not going to give good roads to the general public. This Lokayukta doesn't know because he sits in the office and कोणाचे तरी complaint घेता आणि तो कितें ऑर्डरी पास करता आणि सांगता I am recommending this to the chief minister. Who is he to recommend about me whether I am fit or unfit? That is chief minister's prerogative to give extension or to appoint new Lokayukta, not ours. दिना म्हणून त्याच्या मिनिस्टराचेर तूं दीत रावतलो ऑर्डरी. कंप्लेंट जी कंप्लेनंटान केल्ली ही वेगळीच आहा आनी फायंडिंग्स ऑफ लोकायुक्त इज समथींग एल्स ओनली. आय वॉज PDA chairman then. Today I am minister and his finding is totally off the record. आणि लोकायुक्ता for various reasons known to him has passed these orders which I do not agree, and I am filing my report to the Honorable Chief Minister where I am 100% confident he will set it aside. I wish to tell Mr. Lobo, Lokayukt is an anti-corruption ombudsman under the Union Government framework and the Indian law. So taka je powers asa, he has got a right to investigate into all corruption cases, all graft cases, and after his findings on these reports, based on the complaints filed by him, complaints filed by the complainant, Mr. Mishra has come to a conclusion he is not fit to be a minister in Dr. Sahu's cabinet. नाव आडनाव बदलून गोंयकारांची नांवां आडनावां वापरपाच्या भायल्या लोकांच्या प्रकाराक लागून अस्मितायेचो प्रश्न उपरासला. भायले लोक गोवा चेंज ऑफ नेम अँड सरनेम एक्ट 1990चो गैरवापर करीत सुटल्यात. नांवां बदलपा बरोबरूच दुसऱ्या धर्माची आडनावांय वापरूंक लागले. दुसरे वटेन गोवा चेंज ऑफ नेम अँड सरनेम एक्टाचे संविधानीक मुजती विशीं घाल्ली जनहीत याचिका हायकोर्टान हुमकळ्ळ्या. गोवा चेंज ऑफ नेम अँड सरनेम एक्टाचो आधार घेवन खंयच्याय मनशाक ताचें नांव बदलूंक मेळटा. हाचोच गैरफायदो घेवपी चडशे भायले लोक तांची नांवां बदलतात. गोंयकारां सारकींच नांवां घेतात. नांव बदललां म्हूण जायरातूय दितात. हो लोक फकत आपलें नांवूच बदलता अशें ना, आडनावूय बदलतात. कांय केशींनी मदलें नांव म्हणल्यार बापाचें नांवूय बदलतात. गोंयच्यो सरकारी नोकऱ्यो, स्किमी, घरादारांक शेत जमनी, सोयी सुविधा उखलूंक सरास गैरकारबार. सरकाराचो कांयच कंट्रोल दिसना. गोवा चेंज ऑफ नेम अँड सरनेम एक्टाचे संविधानीक मुजतीक आव्हान दिवपी जनहीत याचिका हायकोर्टात पावल्या. निर्णायक सुनावणी जावची आसा. नांवां बदलपाक दिवची, मात ते खातीर ठोस योग्य कारण आसूंक जाय म्हूण याचिकादारांचो आदवोगाद ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेर म्हणटा. State Act virtually gives a license to people to start changing names without there being reasons or circumstances under which they can do it. The central law, which is the Registration of Births and Deaths Act, makes the provision that it can be changed under certain circumstances, but you have to provide the circumstances and the rules under which it can be changed. Now let us take for example, there are some people who don't like a particular name or they don't like a particular surname because they are ostracized. Well, so be it, you can change. But what is going on, which I call it a racket over here, is just in the change of name and surname suddenly becomes a different person, like a born again, I would say, a character. नांवां बदलतना सर्टिफिकेटीचेर आदलें नांवूय दिसूंक जाय. ना जाल्यार एखादो गुन्यांवकार अशा कायद्याचो आधार घेवन आपली वळखूच बदलून कायदेशीर कारवायेंतल्यान सुटपाक शकता. Why should they be dangerous? Because when you want to see whether it's a criminal, he's a convict, or somebody who's escaped from jail, then what happens? He will have a new identity and he'll be walking free on the streets and may be a potential threat to our nation. You may have a terrorist walking in here and he may be coming here and he may change his name and nobody will be able to detect him and no one will be able to even get. This is actually a matter of national security. Even if the change is made, there is a certificate when it is issued to the person whose birth certificate is issued. In that, if you look very carefully down, there is a column there or a space there for remarks. In that remarks column,
it must be mentioned, according to me, that the name change has been made by order number so and so dated so and so, because otherwise you'll never be able to relate back. आदी ओबीसी भंडारी समाजाची नायक आडनावां हो भायलो लोक चड घेतालो. भंडारी समाजान आवाज काडत सावन आतां क्रिस्तांवांची नांवां आडनावां उखलूंक सुरवात केल्या. नांवां बदलून गोंयकारांच्या वाट्याच्यो एक एक गजाली उखलून मेकळे. रजिस्ट्राराची यंत्रणा आनी सरकाराचो कांयच कंट्रोल दिसना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 15 ऑक्टोबरा सावन सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स उक्ते करपाची तयारी. माहिती प्रसारण मंत्रालयान SOP जारी केले. एसिम्टमॅटिकांकूच एंट्री, 50% सिटूच भरपाचे, एक सोडून एक बसपाची व्यवस्था. एसीचे तापमान 23 ते 25 डिग्री. शक्यतो ऑनलाईन तिकीट बुकिंग. फक्त पॅक्ड जिन्नसांचीच विक्री. मास्क, सॅनिटायझर सक्ती असे SOP जाहीर केले. सिनेमा हॉल बंद थे. गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार अब वो 15 अक्टूबर से खुलेंगे. 50% लोग अलाउड होंगे, यानी अगर 200 का स्क्रीन होगा तो 100 लोग आ सकेंगे. एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी ऐसी बैठने की व्यवस्था होगी. मास्क लगाना होगा. एक कोरोना के संदर्भ में एक जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है. 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए. पूरा हॉल सैनिटाइज होकर दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज़्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए. सिंगल स्क्रीन में ज़्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेगी टिकट बुकिंग के लिए, और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को एनकरेज किया जाएगा. स्टाफ का प्रोटेक्ट होगा. पैक्ड फूड मिलेगा और टेम्परेचर भी सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा. 23, 24, 25 इतना ही टेम्परेचर रख सकते हैं. एक क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. शेळ मेळावली. 70तल्या IIT आड लोकांचो रंग पळोवन गुळेली पंचायतीन डिमार्केशनाचे NOCक आयिल्ली फायल रिजेक्ट केली. डिमार्केशन फायली विशीं पंचायतीची खासा बसका आशिल्ली. विरोधकूय गेल्ले. पंचायतीन फायल रिजेक्ट केल्ल्यान प्रकरण तितले पुरते थंड. आमदार, मंत्री आनी सरकार म्हणटा IIT जातलीच. आज आमची पंचायतीन मिटींग आसली आनी आमी आज सगळे लोक पंचायतीन जमलेले की पंचायतीचो निर्णय कितें आसा तो आयकपाक. पूण आतां जेन्ना आमी पंचायतीन गेले तेन्ना आमकां पंचायतीन सांगलें की IITची तांकां फायल येयल्ली, ती तेंच्यांनी रिजेक्ट केली, कित्याक तो लोकांचो सगळ्यांचो ओपोज आहा म्हणून. कसली फायल तेजी काम? हय, डिमार्केशन प्रोजेक्ट डिमार्केशन डिमार्केशन रिजेक्ट केल्ले. रिजेक्ट केली तांकां जी IIT फायल येयल्ली पळय ती तेंच्यांनी रिजेक्ट केली म्हणून सांगलां आमकां. केन्ना केली? आतां तेंच्यांनी सांगलें पंचायतीन. आयज केली मिटींग घेवन? हय, मिटींग घेवन. तार न्हंयतलो पायप ब्रिज काडटा म्हणून म्हापशेकार उमेदीर. ह्या पुलाक लागून कोयर आडावन तुंबतालो. थंय म्हापशांतले वाठारांतले गणपती विसर्जनूय जाता. आतां न्हंय आडखळ नासतना व्हांवतली, नितळ उरतली. पायप ब्रिज काडचो म्हणून म्हापशेकार आदी सावन मागताले. आतां तार न्हंयचो गाळ जाता तितल्या बेगीन काडचो म्हणून मागणी. चारी कडेन जे पायपां काडटात आनी गांव क्लीन जातलो. गणपती बुडोवपाक आमकां बरी सुविधा मेळटली आनी थंय जे पर्यटन अशें ह्या करचे सगळे हेचो. आनी हांव तेंचें अभिनंदन करता की कितलींशींच वर्सां जालीं आमी मागणी करता आनी ती मागणी आतां पूर्णत्वाक वयता. हेचो म्हाका अभिमान दिसता. आयज आमचो जो तारी कडलो इश्यू आसलो, जे पायपांचो ब्रीज आहलो, ताका लागून इतलीं वर्सां जे आमकां माच्या वार्डा म्हणजे मोरड एरियेक जे मेन नाला थंय त्रास जातालो, तेचे पासून आतां सुटाव मेळटालो. आनी आतां जेन्ना हे जर पायपां जी आतां जो पायप ब्रीज आसलो तो काडलो जाल्यार
त्याच्या पासून आता सुटावो मेळटलो. जे उदक भरतीच्या टायमार गजगजीत येतले भितर हाली सुकतेच्या टायमार जे कितें आहा ते व्हांवून ते वयतले. मदीं मदीं जो कचरो साचल्या कारणान ती झाडां जाल्ली म्हणजे आयलंड कशें जाल्ले हेच्या पासून सुटावो मेळटलो. दर वर्सा आमी निवेदनां दिता म्युन्सिपालिटीक, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, जे अर्बन युनियन मिनिस्टर आसता तांकां दिता आमी, आनी की बाबा करून दी आमकां साफ करा. सो देव बरें करूं, आमचे वयर हो एक पेज गेल्लो आसा. रेंज ना म्हूण कोण घराच्या छप्परार, कोण मायनीर, कोण पोरसांनी. ऑनलायन शिक्षणाक सध्या गांवच्या भुरग्यांचे मोबायल घेवन धकचपाटे चल्ल्यात. मोल्या सांगोंडा ही परिस्थिती. 60 वयर भुरगीं ह्या गांवांनी शिकतात. एका परस 2 टावर आसा, मात रेंज ना म्हूण लेक्चरांक कटकटी. सरकारान लक्ष घालून प्रश्न तडीक लावचो म्हूण भुरगीं आनी पालक मागतात. आनी म्हाजी दोगां भुरगीं आहा पळय, एकट्या इश्कोलांत 6वी आसा, दुसरे JNV काणकोण 8वेक आसा. आनी आयज तेजी एग्जाम आहली. आयज घरांक म्हाका नेटवर्क मेळना म्हणून हांव तेका आतां 5 किलोमिटर वचोन तेका 10:30 ते 11:15 सुद्दां हांव तेजी पेपर हें करून येयला. अशें करून आमच्या भुरग्यांचे खूब प्रॉब्लेम जाता. ते बेगीचे सरकारान तें करचें, भुरग्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे. आमी अशे दीस काडले की आमकां 10-12 दीस लायट ना, कंटिन्यू 10-12 दीस उदक ना. आनी आतां म्हटलें नेटवर्कूय आमकां 10-12 म्हयने म्हटलें जाता की आमकां नेटवर्क ना. भुरग्यांक खूब सफर करचें पडटा. ऑनलायन क्लासीस तांकां आसता, इवन म्हाजे ऑनलायन क्लासीस आसता. आमकां क्लासीस अटेंड करूंक मेळना. डायरेक्ट मोल्या मेळटा तितलोच. तेजे मदीं आमकां नेटवर्क ना आनी भुरगीं सगळीं सफर करता. हांगा पेरंट्सांनी लिटरली आपले पयशे जे खावपाचे आहा ते सेव करून भुरग्यांक मोबायल घेवन दिल्ले आसा, पूण तेजो कांयच यूज ना. भुरग्यांचे नेट पॅकाचे पयशे गेले, मोबायलाचे पयशे गेले, प्लस भुरग्यांक शिकोवूय मेळना. सो हांव रिक्वेस्ट करता की मातशें हे बेगीचे बेगीन सॉल्व करचें. घराच्या वयर, घराच्या कोनशाक, पोरसान अशें खंय कोनशाक बसल्यारूच मेळटा. आमी चेडे तरी कशें करून वयता, एक ट्रॅव्हलिंग करून हांगा थंय वयता, पूण चेडवांक भरपूर त्रास जाल्लो आसा. त्या खातीर आमी सरा कडेन मागता की हेजेर मातशें तेणें लक्ष घालचें आनी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो. 60-75 तरी आसा. कित्याक हो एक गांव जालो, 2 लागीं बारीक गांव. आतां रेंज मेळटलेली तुमकां गांवच्यान कितले पयस वयचे पडटा चलोन जावं खंय पर्यंत रेंज मेळटा? मोस्टली आमकां एक हायवेर गेले 5 किलोमिटर इतले पयस आमकां कोता येना न्हू. की पावसाचे दीस छत्री कॅरी करतलो काय मोबायल कॅरी करतलो, बुक्स कॅरी करतलो, बॅग कितें म्हणून कॅरी करतलो. आमचे हांगासर हे काजुमाळ गांव हो आमचो आनी एक गांव आसा त्या सायडीन, वाडो आसा म्हाकडेन. थंयची चेडवां मायनीर वचोन बसतात. आमदारा कडेन पावला आसा, CMA सुद्दां आमी सांगला आसा आनी मेन तांचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर बी आसा तांकांय आमी फोन करून सांगलेले आसा. सरकारान अंदूचे शिक्षणीक वर्सा हायस्कुलां सुरू करपाचो निर्णय कडेक दवरचो म्हूण सांखळेचो आदलो आमदार विविधा ग्रुपाचो अध्यक्ष प्रताप गांवस म्हणटा. चडशीं भुरगीं हायस्कुलान बसींनी वता. बसींनी खंय संसर्गाचो चड भंय. विविधा परिवारान आदलो अध्यक्ष सांखळेचो आदलो आमदार गुरुदास गांवसाच्या जयंतीक रक्तदान शिबीर दवरिल्लें. हातून जे भुरगे येतात ते भायल्या बसींनी येतात. बसींनी म्हटल्या उपरांत कितें सगळ्यांक स्कुलाची बस अवेलेबल जावंक शकना आनी बसींनी तुमकां खबर आहा खूब तरेचे लोक आसता आनी ताका लागून तो व्हायरस आसा पळय हो व्हायरस वाडटलो अशें म्हाका हे दिसता. हेजेर खरें म्हणटाल्यार गव्हर्मेंटान सारको आनी एज्युकेशन आमचे डिपार्टमेंट आसा पळय हेजेर खरें म्हणटाल्यार सारको विचार करूनूच हें डिसिजन घेवपाची गरज आसा. कळ्ळें. जर म्हाका जर विचारलें जाल्यार ह्या वर्सा हें खरें म्हणटालें एबियन्सान आसपाची गरज आसा. प्रत्येकाक आयज जिवाची काळजी आसा. जीव बरो जाल्यार सगळें बरें. टिचर कशें आसा पगार मेळटा म्हणटकूच तांकां आमी सांगतले मॅनेजमेंट सांगतले तुमी फाल्यांच्यान या म्हणटकूच ते येतले. पूण ताका आतां सुद्दां हांव आयकता आमच्या स्कुलान सुद्दां डॉक्टर टिचर सामकी एकदम सीक आसा म्हणून. आतां ताका सिकनेस कितें तें आजून कळना न्हू. दर वर्सा विविधा डे दबाज्यान मनोवपी विविधा परिवारान अंदू कोविडाचे परिस्थितीत रक्तदान शिबीर दवरलें. आनी ह्या हेतून आमी वर्साच्या वर्सा आमी विविध ग्रुपां मार्फत भरगच्च अशे कार्यक्रम घेताले. पूण अंदू म्हटल्यार आमी कितें एक्चुअली आमी खंडीत न दवरता म्हणजे रक्तदान करपाचें. रक्तदान हो एक्चुअली बरो कार्यक्रम. खरें म्हणटालें आयचे जे यूथ आसा हेंच्यांनी खरें म्हणटालें फुडें सरपाची गरज आसा. आयज जर यूथ आनी युथांनी जर येवन ब्लड जर दिलें जाल्यार एक कोणाक तरी जो कोण एक म्हणजे आजारी आसता ताका तेजें खरें म्हणटालें बरें ताका म्हणजे रक्त दिल्या उपरांत तो बरो जावन घरा येवंक शकता अशें. आनी आमी पळयता खुबशे केसीस आसता जेन्ना हॉस्पिटलांत पावता
तेन्ना ते म्हणटा हिमोग्लोबीन तुजें कमी आसा, तुमी ब्लडाचो अरेंजमेंट करा. तेन्ना मागीर फॅमिलीचेर प्रेशर येता की ब्लड खंयचें दिवपाचें. त्या टायमार कितें जाता, अशें जेन्ना ब्लड डोनेशन दिता तेन्ना खरें म्हणटाले तेजो एक फायदो जाता. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. चिमला हायवे रुंदीकरणाक कपेलाची कंपाऊंड वॉल मोडचे ना, मंत्री दीपक पावसकाराचे उतर. चिमल्याच्या लोकांनी शिटकावणी दिल्ली. राना खात्यान मोर्जे दर्यावेळे नितळसाण मोहीम केली. काणकोणा लायटीचे खांबे बदलपाचें काम चालू जाला. लॉकडावनान पणजेच्या ट्रेडरांक ट्रेड लायसन्स सॅनिटेशन फी माफ करची म्हूण नगरसेवकांची मागणी. अनलॉक 5 गोंयच्यो एक खबरो. नॅशनल हायवे खातीर आमकां 40 मीटर जागो जाय हो रुंद करपाक. आमी पळयलां सेंटर साकून चॅपेलाची जी कंपाऊंड वॉल आसा 7 मिटराचेर येता आनी सेंटर साकून त्या सायडी जी आमी जमीन एक्वायर केल्या ती 20 मिटराचेर येता. 27 मिटर आमचे कडेन जागो उरता. आमचे इंजिनियर आसले टोनी बाबाच्या ऑफिसान MLA आनी ह्या 27 मिटरा भितर हो रोड आमी कन्स्ट्रक्ट करपाचें थारायल्लें आसा आनी ह्या चॅपेलाच्या कंपाऊंडाक आमी हात लावचे ना. नॅशनल हायवे कन्स्ट्रक्ट करता आसतना खंयच्याच धार्मीक स्थळांक आमी धार्मीक स्थळाचे कमिटी आसा त्या कमिटीक आमी विश्वासान घेवनूच काम फुडें व्हरता. हे जे डिमार्केशन केल्लें आसा हे 40 मिटरां भितर त्यांनी केल्लें आसा. तेन्ना सगळे आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आमचो MLA टोनी बाब उलयला दोतोरा कडेन आनी दोतोरान सांगलां जशें जाता लोकांक सांबाळून हें काम करची. This will be shifted to the western side, म्हणजे वेस्ट सायडीक फुडें. ह्या कपेला कोणी कितें जावचें ना आनी कपेल इज सेफ, कंपाऊंड वॉल इज सेफ. हे आयज आमकां एसोसिएशन दिलेलें आहा. आतां आमी सांगलां कमिटीक तुमी एक लेटर करा आनी लेटर केल्या नंतर नोट घालून हे थ्रू गव्हर्मेंट आमी एप्रुवल घेतले. पूण आतां आमी रोड कोत्ता आसतना लेफ्टाक कोत्तले. एक अच्छा और कारगर मैसेज देगी और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की और पार्टिसिपेटरी इवेंट्स हम फ्यूचर में भी करेंगे जिससे आपके साथ और जुड़ें और आपकी बातों को समझ सकें. असे कार्यक्रम जर ग्रामपंचायत थ्रू झाले तर त्याचा चांगला उपयोग होईल, फायदा होईल. आणि बीच क्लिनिंगच म्हणजे काय, जर प्लास्टिक आली तर ती प्लास्टिक पाण्यात न राहता पर्यावरणाचा सुद्धा या ठिकाणी समतोल राहतो. जशी आमची सागरी संपत्ती आहे ती सुद्धा सुरक्षित राहायला मदत होते. सगळ्या लोकांना एक विनंती आहे, तसेच व्यावसायिकांना विनंती आहे की त्यांनी बीचवर प्लास्टिक किंवा कचरा न करता त्यांनी कुठेतरी त्याची सोय करावी. हो इंटरनॅशनल जे टुरिस्ट जे आसा ते जनरली प्रिफर फॉर द क्लीन अँड नीट बीच आणि ते आमकां हांगासर करपाक जाय. सो तेचो हो एक मूल उद्देश आसा आनी लोकां कडेन पावोवपाक जाय. सो ताका लागून गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे ऑर्गनायज केल्लो. हे पर व्हडलें तुफान जालें सांगल्यांक खबर आसा. आनी हे तुफान जालें तेन्ना हे आमगेले ह्या बाटांत 3 गेले, ओवऱ्यां 2 मोडले, सकयल एक मोडलो, अशें करून एक करून 6-7 आमी मोडलेले. आमचें हें जालें तशें रोखडें हांव आमदारा बरोबर गेलो आनी सांगलें की अशें जालो आहा. हांवें तेन्ना फोन उबारलो, येयी फोन मारलो, बाबा हें कितकें हांवें आपलें एस्टिमेट आसता कर, मुखावेल काम आपण करता. आनी तेणें खरें हें वचून रोखडें 1 म्हयन्या भितर सगळें रेडी करून दवरलें. पूण मागीर आमकां काम करूं मेळ्ळें कित्याक भरपूर पावस जालो आनी आमी मातशें आडकोन उरले. सो आतां सरान त्या सपोर्टाचे आमचो पोल हाडून आतां कॉन्ट्रॅक्टान काम करपाक स्टार्ट केलां. तरी अरावंड 20 पोल्स आमी आतां काम उबी करतले आतां. आनी तरी हांव लोकां कडेन मागता, जरी तुमचो खंय पोल मोडला आनी खंय आसा जाल्यार मातशें फुडें येवन मेळपाचें, येवन सांगा सरळ. आमच्या जेई सांगू ना इमिजिएटली हांव तुमी टोटल करून क्लियर करून दिता. लोलये हांवें कॉमर्स केला आतां. लोलये कॉमर्स करून हिंगा येयल्या. आतां फाटल्या दिसांनी हिंगा बरें झाड मोड जालें. वयता थिंगा हांब पडले, झाड पडलीं, माड पडले आनी लोकांक मातशे त्रास जाले. पूण एक म्हाज्यान सांगून जाता की जें काम जेई आनी सगळे वर्कर्सांनी लायनमॅनांनी रोखडीच लायट रेस्टोर करून दिवन हांव तेजेर त्या पासून चड शाबासकी एक आनी जे सगळे स्टाफाक पयलीं दिता. वेवर दिवचो तांकां ट्रेड ऑक्युपेशन लायसन्स फिजाचेर आनी सॅनिटेशन चार्जीस जेजो पयलो 45 डेजाचो लॉकडावनान सामके बंद आसले पळय तांकां त्या पिरियडाचो, कारण त्या टायमाक ते बंद जाल्ले. सो 45 डेज वेव करचे तांकां ट्रेड आनी ऑक्युपेशन फीज तशेंच सॅनिटेशन चार्जीसाचे 45 डेजाक.
दुसरो सेकंड आसा, सेकंड कशें आसता जे बार, जिम, स्पा, हॉटेल्स एंड अदर एस्टॅब्लिशमेंट जे अप टू 5 सप्टेंबर पासून बंद आसले पळय तांकां त्या पिरियडाचो वेव दिवचो ट्रेडान तशेंच सॅनिटेशन फिजान. तिसरी मागणी आसा की ट्रेड ऑक्युपेशन लायसन्स फीज ज्यो ह्या बजेटान आमी वाडयल्ल्यो पळय त्यो एम्बियन्सान दवरच्यो, कारण तेंच्यो फीज वाडल्या कारणान तेंचे धंदे 5-6 म्हयने बंद जाले. हेजे फुडें त्या धंद्यान तेंची तितलो ग्रोथ जावचो ना जावं तितलो तांकां बिझनेस जावचो ना. तितून आमच्यो फीज वाडल्या कारणान तांकां ते बर्डन चड वाडटले. तांकां ते एक सपोर्ट मेळपा खातीर त्यो एम्बियन्सान दवरच्यो. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसाईट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.